Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सोडून थेसलोनिकेक गेलो. क्रेसेन्स गालेसियाक गेला आनी तीत दाल्मासेक. एकलोच लूक म्हजे सोरशीं आसा. मार्कूक तुजे बराबर घेवन ये, कित्याक तो म्हज्या वावरांत भोव आदाराचो. तिकिकुसाक हांवें एफेजाक धाडला. त्रोआसांत कार्पुसा कडेन पांगरूंचें दवरून आयलां तें येतासतना हाड. तशींच पुस्तकां, मुद्दम करून चोर्मपोत्रां. आलेक्सांद्र कांसारान म्हाका खूब वायट केलां. ताच्या कर्तुबा प्रमाणें देव ताका फारीक करतलो. तुंय ताची वाट सोड, कित्याक आमचे शिकोवणेचेर तो एकदमूच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेंच म्हाका तेंको दिलो ना, पूण सगळ्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुजोना जावं, पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवांच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा, तुजी मोहिमा मनशांक गाजोयतात. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजे वंदन करूं. तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोव आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा, तुजी मोहिमा मनशांक गाजोयतात. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्तीं कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हळ्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा, तुजी मोहिमा मनशांक गाजोयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा, तुजी मोहिमा मनशांक गाजोयतात. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy.
लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसा त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तोर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय धरात. बोक्षें ओ भुती ओ वाणो व्हरू नाकांत आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकांत. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सोरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, नांतर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सोरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बोरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. देवाचें राज येवचें जालें अशें सांगात. लूक 10:9. सोत, खुशालकाय आनी शांती, पवित्र आत्म्याची फळां. एका दिसा एके आवयक अकस्मात मातसो 8 मायल्ड स्ट्रोक येता. पवित्र पुस्तक तिका वाचूंक येना, पूण दर सकाळीं पवित्र मिसाचे बेटेन आनी फिरगोजेच्या मागण्याच्या जमातींनी वांटो घेताली. म्हाकाय वेळ नासलो म्हणटोच फोन करून खबर घेतली. आपल्या पासत माग म्हणून आनी पवित्र पुस्तक म्हाका कोणें वाचलोलें जाय म्हूण उद्गारली. तिका हांवें इजायज 35 जेरुजालेमाचें जैत हो ओवेसवर वॉयस रेकॉर्डिंग करून धाडलो आनी 3 पावटी आयकून ती दोतोराशीं गेली. तिणें सांगलें आपली तपासणी सोडसोडीत जाली आनी स्टॅण्ड्स बसयलें. हे आवयन जेजूचेर स्वतान भावार्थ दवरलो. खुशाल जाली आनी शांतीन देवाचें राज अनुभवून आपल्या घरा परतली. हेंच शुभ वर्तमानान जेजून शिसांक सांगलोलें, वायटाकारांक बोरीं करात आनी देवाचें राज येवचें जालां अशें परगटात. आयज तुका आनी म्हाका अशेंच करूंक जेजू आपयता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरोवन आमी वायटाकारांक बोरीं करुया. पयलें वाचप तिमोथाक बरयलोलें. कसलीच आशा धरिनासतना देवाचें राज विस्तारूंक आमकां आदाराचें जाता. मोगाळा बापा, आयज एकल्याक तरी बरी बूद दिवन देवाच्या राज्याची किट्टी हांव पेटयतलें अशें मनांत घोट दवरतां आनी तुजो उपकार मागतां. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren karo.